2012 इलेक्शन जालें ना रिजर्वेशन एसटीक फक्त ओड्डी दाडायन काँग्रेस जावं BJP जावं आम आदमी जावं आनी हुंयची पार्टी ओड्डी दाडायन सांगता आमी ST पासत SC पासत हें कोत्तेले तें कोत्तेले आमकां फक्त आमचे ST लोकांक SC लोकांक यूज कोत्ता इलेक्शना टायमार तांकां सोरपिवप तांकां पयशे दिवप आनी आमकां यूज करप आनी आमची फक्त वोट घेवप आनी मागीर 5 वर्सां न्हिदोन रावप. हांव येवपा फावटी गोवमेंटाक BJP गोवमेंट आसा तांकां रिक्वेस्ट कोत्ता जात तितले बेगीन आजून आमकां तीन म्हयने सुमार आसात सेंटरां तुमचो गोवमेंट आसा तुमकां जाय जाल्यार तुमी जायतीं एमेंडमेंट्स हाडपाचीं दिल्ली गोवमेंटाक सांगून मोदी गोवमेंटाक आनी आमकां हे इलेक्शनाक जे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2011 प्रमाणे पॉप्युलेशन सर्वे आसा ते प्रमाणे 12% आमकां रिजर्वेशन दिवची म्हूण ना जाल्यार आमी ST लोकां कडेन हांव मागतां हे फावटी तुमी आमकां तो रिजर्वेशन मेळना आमी इलेक्शन बॉयकॉट करपाक जाय कित्याक हें चवथें इलेक्शन येता तें आमकां फक्त हे मोटे मनीस इलेक्शनां यूज कोत्ता आनी कितें कोण यूज कोत्ता तें तुमकां हांव एक रिजन दितां. आमकां विलेज पंचायत इलेक्शनाक रिजर्वेशन आसा आमकां म्युनिसिपालिटीक रिजर्वेशन आसा असेंब्लीक कित्याक ना पार्लमेंटान कित्याक ना आमचे बारीक समाजाक हे मोठे मनीस भिता कितें आमचे MLA जायत म्हूण. सिंपल एग्जाम्पल फाटीं BJPचो CM रिजायन जालो आनी सगळ्या लोकल चॅनलांनी हाडलो बाब राजेंद्र आर्लेकर शेड्यूल कास्टाचो नेक्स्ट CM म्हणून पूण हे लोकांनी मोठ्या मनशांनी रातची राती काँग्रेस BJP सगळे एकठांय जावन तें डिसिजन चेंज करपाक सेंटराक प्रेशर घालो हें हांव तुमकां सांगतां. ताका लागून बाब राजेंद्र आर्लेकर आयज गोंयचो CM जावंक ना कित्याक तो बारीक समाजाचो म्हूण अशें आमकां डिस्क्रिमिनेट करून आमकां मुखार वचोंक दिना. हेका लागून हांव मागतां नेक्स्ट इलेक्शनाक आमकां जरी तो रिजर्वेशन दिना हांव सगळे ST SC लोकां लागीं मागतां इलेक्शन बॉयकॉट करचें वोटिंगाक भायर वयचें न्ही म्हूण तेन्नाच हे पार्टीक कळटलें की बाबा हे SC ST लोक कितले मुखार आसा आनी कितले जाणार आसा आनी कितलो तांचो इफेक्ट गोंयचेर आनी देशाचेर पडटलो तो. इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग की कॉन्स्टिट्युएन्सींतलोच आपलो लिडर आसचो किंवा भायलो आसचो वी मायट इफ वी हॅव टायम वी वील डेफिनेटली कम टू दॅट. तुमचो ओपनिंग रिमार्क्स. हांव जेरोन कुलासो आर्लिम राया. म्हजो एक पॉयंट आसलो हे 10 वर्सांनी एक कुडतोरी गांवांत 10 वर्सां पयलीं कांयच जावंक ना. आतां सद्याक आमचो MLA आहा तेणी तरी जायतीं कामां केल्यां म्हाका दिसता कित्याक आल्लें पयले हेल्थ सेंटर नासले थिंगा आमकां हेल्थ सेंटर मेवला. राया गांवांत नासले थिंगाय आमकां मेवला. तरी तो ओपोजिशन आसतना जायतीं कामां कोत्ता आपले पयशे मोडून तो कामां कोत्ता. रस्ते बीन हांवें पयल्या जायते जाल्या म्हाका दिसता आनी हुंयच्या टायमार बीन तो फोन काडून एटलिस्ट कोणाकूय तरी पावता असलो MLA आमकां हे गांवांत जावो. आनी आमी ताका रिक्वेस्ट कोत्ता की तूं एवरी टायम ऑपोजिशन रावल्यार तुजी कामांय जावची ना आनी लोकूय तुजेर बेजार जातलो. देखून म्हाका दिसता कोणूय जावं BJP वो कोणूय जावं तूं हे फावटी निवडून येयलो जाल्यार तूं हुंयचे पार्टीक जॉयंट जाव. ती हुंयची पार्टी आसूं बट आमकां जाय लोकांची कामां जाल्लीं हे गांवांत. ना तुका म्हणटले लोक सदांच तूं ऑपोजिशन रावन कामां जायना म्हूण तसलें आमकां नाका. तूं हुंय वच बट आमकां फकत लोकांची कामां जाय इतलेंच म्हजें म्हणणें आसा. आनी सद्याक यूथ आमचे आल्लेम गांवचे थोडे तरणाटे लोफर आहा गुंडागिरी कोत्ता तांकां कोण एक्शन घेयना. लोक बाजारांनी कामां कोत्ता आनी रातचे घरा येता आनी हे थोडे लोफर आहा ते तांचे सोरपय बीन चोरून वता. आमी जायते पार्टी आमी पयला फाटी आमी एक्शन देखून घेतलें पुलीस स्टेशनान कंप्लेन केलें तांकां अरेस्ट करचो म्हूण बट पुलीस कांय एक्शन घेयना. कंप्लेन केलें फाल्यां आपयलो सोडलो
परत कोत्ता ते हे भाशेन 10-20 तरी कंप्लेनां आहा तेंचेर पुलीस कांय एक्शन घेना आनी आमचे रनिंग MLA आहा तेजे ताय मागता तुवें हे हितून भरपूर नदर घालून एक्शन घेवची ना जाल्यार ही फुडें झगडीं जायत वयतली आनी हें फाटीं देखून पयलां भुरग्यांक बेश्टे बाटल्यांनी मारता फोडटा कांय रिजन ना मानोराचे 2 जाण भुरगे आहा परत अनकोडेन मानोरा झगडीं जाली तेंचे कोणाचे ते नेबर कार फोडून मोबायल बीन चोरले एक्शना कांय पुलीस स्टेशन कंप्लेन केलें कांय एक्शना असले मनशांक स्ट्रिक्ट तरी वॉर्निंग दिवन तांकां ते विलेजीन भायर काडचे म्हजे इतले मांडणी आसा. इट्स इंटरेस्टिंग लॉ अँड ऑर्डर इतकी वायट आसा वी वील टॉक अबाउट दस. म्हजें नांव रुपेश नायक आनीक हांव कुर्तोरी पंचायताचो पंच आनीक हांव आज कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचें उलोवपाचें जाल्यार हांव पयलें आतां एक भावान आमगेले कावंटर केल्लो ते एक MLAचेर आमच्या प्रेजेंट MLAचेर तो हांव ताका सांगपाक सोदतां तेणें MLA पळय आसा आज आमगेलो रेजिनाल्ड लॉरेन्स म्हाका दिसता हांवें जायती 14 वर्सां आसतना आमी पॉलिटिक्सां आशिल्लो जेन्ना फ्लॅग लायताले सायकल घेवन गाडी चलताले तेन्ना हांवें केन्ना MLA पयलो ना सावथा तरी असलो MLA तो केन्नाय 12 वरांचेर पसून राती फोन मारल्यार आपूण कोणा एक्सिडेंट जालो म्हणल्यार तो वयता तेणें ते कावंटर केल्ले MLA पावना म्हणून डिफरन्सीस केल्ले जे हांव क्लियर करता कित्याक हांव डेली म्हगे तो शेजारी डेली आमी पळयतात कितली काम चलता तेगेलें आनी एक डिफरन्सीस तेणें सांगला रिलिजनाचेर तेगेले कांय डिफरन्सीस नात. हांव शांतादुर्गा चामुंडेश्वरीचो प्रेजिडेंट केन्नाय आमी कितें देवळां लागून गेल्यार केन्नाय तेणें ना म्हणना आमकां सगळे हेल्प करता कितें हें बांदपा जाय कितें तें करपा जाय तें पूण तेका आतां हांव तुगे ती जी मातशी हें जालां तेका जजमेंट करपाक जो चुकला MLA तो मातसो तुवें क्लॅरिफाय करचो कित्याक तो खंयच्याय धर्माक पावता हांगा जायत जाण भाव आहा तेंकांय खबर आहा हें दुसरें म्हणटा तें आनी असले MLA आमकां मेळना जें शेत लिवपाक लोकांक पळय त्रास जाताले प्रॅक्टिकली हांव आशिल्लो तेजे बरोबर आनी आज हें कुर्तरी आनी जे आख्ख्या गोंयांक पळय डायरेक्टरान पसून सांगलां हें ग्रिनरी दिश्ट पडपाक रेजिनाल्ड जबाबदार म्हूण तेणें हें जें हार्वेस्टींग फर्स्ट इन गोवा पयलीं तेणें हाडिल्लें मशीन म्हणटा ती आज लोकांक हें डिमांड जालां. म्हाका दिसता हो असले MLA आनी आमकां कुर्तऱ्यांक 2 टर्म मेळ्ळा आनेक टर्म मेळपाक जाय कित्याक हें उरिल्लें लोकांक काम जावपाक जाय म्हूण जायते आमगेले प्रोग्राम आहात पंचायताक लेवलाक म्हणल्यार हांव प्रॅक्टिकली केन्नाय तेणें आमकां पंचाक घेवन सांगलां हें कर तें कर केन्ना सांगलां तो केन्नाच इंटरफियर जायना कितें डिफिकल्टी आसलें घेवन आपूण जाता जाल्यार करता म्हणटा आनी मातसो ऑपोजिशना पडला म्हाका दिसता ताका आमगे सगळे कुर्तरचे वोटरांनी हे पाटी ताका आनीक चान्स दिवपा जाय असो म्हूण कित्याक ही उरिल्लीं जीं कामां आहात आमगे बाब झेवियरान सांगलां आमगेलें एम्प्लॉयमेंट आहा भुरग्यांक जॉब्स ते जॉब्साचीं काम जावपा जाय जॉब मेळपा जाय आनीक जे डिफरन्सीस आसात असलो आनी MLA म्हाका दिसता 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आनी ना. म्हजें नांव जेजूस फ्रांसीस रमाव हांव गांवांत रावयचो म्हजें सांगपाचें एकूच म्हणल्यार आतां सगळे आमचे पंच सरपंच उलयले हांव म्हणटा सगळे MLAक ब्लेम करचे न्ही थोडे पॉलिटिक्स जालां थोडे आसता आमचे BJPक गेले म्हणटात आपले BJPचे कोण म्हणटा आपण काँग्रेसाचे गांव सुदरगत जालें जाल्यार आपण BJPचो वो काँग्रेसाचो म्हूण काम करचें न्हू वो खंयच्याय पार्टीर जावं आपण गांवची कितें बरें करतलो तें चिंतप. आयज चोवपाक गेल्यार आमगे रायार अंडरग्रावंड केबलींग कमी जाल्लो आहा फ्रॉम लोतोलीं टू राय ते आतां बेश्टे पोल उबी करून दवरले अंडरग्रावंड म्हण तें कांय जालें ना त्या अंडरग्रावंडाचे इतले आतां तेणी सामान इतली करोडांचें सामान हाडून थिंगा गाडयेर म्हणटाय थिंगा लोटले कितले वर्सां जालीं 7 वर्सां जालीं थिंग सोडटा फकत तेणी दाखोवपा जाय म्हूण लोकांक इतलें थोडेशें काम केलां आनी ते वायर आहाय ते सगळे हे पयशे कोणाचे तुमी सगळी स्कीम केल्यो स्कीम केली ते बरें आहाय बाबा ते स्कीम करता आसतना मातशें तुमी चिंतपा जाय आसलोलें बाबा हे कोणाक कोत्ता आमी कोणाक दिताय हाजे आसलोलो जेयता आनी नासलोल्या बड्या कांय ना आसलो आहा तो चड जेयता नासलोल्या म्हणटा ते थोड्यां पडटा कित्याक एक स्कीम केली म्हूण कोणाक लाडली आसलोली पयली ती केल्या आतां तेंक 1 लाख बाबा एस पायप कोण टारवटी आहा भायरे आहात तेका 1 लाख आनी कोण बाबा सारको भीक मागोन आहात तेका 1 लाख हांव म्हणटा कितें हे सरकारान मातसो चिंतपा जाय आसलोलें बाबा हेचे आमी पयशे बाबा कोण नासलोल्याकूय 5 लाख दिले म्हूण कोणाकू दूख नासलोलें पूण आतां कितें जाता थोड्यांक हे आसलोलें कितें जालां एन्जॉयमेंट जाला
कोण टूर करप हे पयशे घेवन कितें करप हें रॉंग. हांव आल्फ्रेड बारेटो, एक्स डेप्युटी सरपंच ऑफ विलेज पंचायत कुर्तोरी आनी एक्स पंच ऑल्सो एक्स कुर्तोरी विलेज पंचायत आनी बरो एग्रीकल्चरलिस्ट. पयले स्वतेर हांव आमचे आहा ते MLA एक शाबासकी दिता, कित्याक तेणें आमचें कित्याक आयच्या सरकाराक जॉब दिवपाक तांकोना. भुरगे लंडनाक वयतात, गल्फाक वयतात आनी हूंय वयतात, आपल्या जे माय पायचे आसता ते सांबाळूंक हाड सोदतात. पूण आमी आज आमचे सांबाळटात, आज मॅन पावर मेळना. एक शेतां बायल घातली जाल्यार बायल मेळना. बायल म्हणटा 400-500 रुपया, मानाय घाल्या मानाय म्हणटा 800-700 रुपया. एक जोत घातले जाल्यार तो म्हणटा कितें 1500-1600 रुपया. आमी जोतांय कसलें. हांव 14 वर्सां आसतना काँग्रेस रुलां काम करतालो. बाब साडिन्याक लागून हांवें जेल दिकूंक हायली कोंकणी टायमार, हाटीर लाटी हायल्यो. पूण असलो MLA आमकां 10 वर्सां मेळ्ळा तो ह्या फुडें केन्नाच मेळो ना. सार्डीन एक CM जावन गेलो, MP जावन गेलो, पूण असल्यो सवगत्यो आमचे कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणेंय हाडूंक ना. ते आज बाब रेजिनाल्दान हाडल्यात. सो हांव लोकां लागीं मागतां, तेणें गेले ते 5 वर्सांक जें सार्डिन्यान 25 वर्सां काम करूंक ना तें तेणें 5 वर्सां गेले तें करून दाखयलें. आतां तो ऑपोजिशना मागतां हुंचो सरकार येवं, ऑपोजिशनान रुलींग मनी ताका लोक निवडून काडटा. डेमोक्रेसी येता हय आमी म्हणजे सगल्यांचें काम करपाक जाय. एक कोडीन तो 80% ताका काम केलें, दुसरे कोडीन 50% काम करूंक जाय. हे ते करिना. नाजाल्यार तुमी 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी चोयात, ह्या रिजनलाचे कॉन्स्टिट्युएन्सी कितलें काम जालां. एसेंब्लीत झगडटा पूण तेजें कोण आयकता. पूण हांव बारीक समाजान मागता. आनी दुसरें म्हणल्यार आयज चोयात, आमी आतां कोण घरांत मेलो जाल्यार आमी मॉर्फीक हिंगा दांबोली धांवतालेत वो मडगांव धांवतालेत. ही सोगोत पयलीं आमकां रिजनलान दिल्या. 4 दीस दवर, 5 दीस दवर, 8 कोणाचे पायचे म्हूण आमकां खबर आसना, पूण आमी दवरतात. ही सोगोत तेणी आमकां दिल्या. हुंचे वगत बाब रुपेशान सांगलां तशें करून डिफरन्स चोयना, जात कात्यो मानिना. हुंचे वगत फोन मारल्यार तो फोन काडटा. असलो MLA आमकां आजून मेळोंक ना, पूण हो मेळला. पूण फोन बिजी आसल्यार परत तो रिटर्न करता. तो आमकां कॉल करता, बाबा कितें जालां. असलो MLA म्हणटा आमकां मेन जाय, बाबा कितें जालां कात जालां तशें करपाक. पूण मागता लोकां लागीं कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकां लागीं आनी एक ताका चान्स दिया. यंग आहा तो, डायनेमीक, करप्ट फ्री आहा तो. ह्या काँग्रेसान मार कित्याक खायला. हे करप्ट मनशांक दवरून तांकां लोकांक जागो दाखयल्लो. आज तेच जाणटेले पत्ते झगडटात. तांकां मागता लोकांक लागीं तांकां जागो सारको पत्तो दाखोवपाक आनी नवे नवे मनीस, बरे बरे मनीस आमी निवडून हाडपाक. हांगासर खूब डिफिकल्टी जाता इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. आयड लायक टू ह्या इश्यूचेर कोणे तरी म्हाका आनीक भर दिवचो. बिकॉज ड्रग्स इज रुपेश तुवें पॉयंट काडलो. नाव अनदर लॉ एंड ऑर्डर या It's actually linked. Both are सो linked ताजेर together. कांय जायना. इज समथींग. It is mainly because the law enforcement authorities don't want to take accountability nor responsibility. They just want to put their hands up and have a blame game. Blame it on somebody else. That is not the thing. If they take the onus on themselves, that it is my duty to enforce and see that law and order is maintained at whatever cost it might be, they should. Sometimes there are also pressure from their higher ups who are linked to these people. So they also are also threatened. If you take action, you will be transferred or action will be taken on you, and this is what happens. The blame game starts. So each and every department should be held accountable, and the department should be held accountable of itself. Then only things will change. Other things will not change. This blame game should be stopped. I would just like to add small thing. First of all, आमचे policing पे असता न्ही, that has to be made independent of politics. Politics interference खूब जाता. आनी मागीर तो म्हणटा MLA हाका सपोर्ट करपाक लायला, सो आमी केस ताजे अर्दान मांडया. तशें जावपाक जायना. एक जर केस जाली, एक इशू जालो, जाल्यार एक एक्सिडेंट जालो, अरे वो हागेलो मनीस तो तागेलो मनीस, तशें जावपाक जायना. पुलिसांनी निश्पक्ष म्हणजे सारकें कोणाचो फावोर नासतना थंय पयलीं इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय, कितें जालां तें पळोवपाक जाय आनी त्या प्रमाणे आपली केस मांडपाक जाय. आणि एक इम्पॉर्टंट गजाल, बिकॉज देर इज अ मिक्स्ड हें की म्हाका आतां सिटींग आमदारा बद्दलूय खूब जाणांनी म्हटलें की इज डुईंग वर्क, बट खंय तरी लॉ एंड ऑर्डर इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. नो वंडर ताणें ग्रीन तुमी म्हटलें, एग्रीकल्चराक तुमी मेन्शन केलें, रिगार्डलेस ऑफ रिलिजियस थोडेशे मातशे हांगासर परत हें जाता, डिस्कशन जाता. बट जेन्ना आमदार इतके करता, डोंट यू फील दॅट सम खंय तरी लॉ एंड ऑर्डर सारकी बेसीक गजाली फाल्यां सकाळीं कितें जालें जाल्यार वॉट डू यू डू? एक गश्टी म्हणल्यार ड्रग्साचें,
ह्या गांवांनी जाता. खेडे गांवांत पळय आसा आमचे कोणशे गांव हे कुट्टोरे कॉन्स्टिट्युन्सी पळय कोणसो आसा गांवचे हे पळय लायक राशोल बांद आसा त्या बांदाचेर आमचे तरुण भुरगे येता पूण आमचे गांवचे भुरगे कुट्टोरेचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे भुरगे न्हू हे भायले कॉन्स्टिट्युन्सीचे भुरगे हिंगा येता. I want to ask you one question is हे जे coordination differences जाता with maybe departments म्हणा रस्तो खणप or maybe even coordination difference between your sitting MLA who belongs to another party and the party which rules the state is a different party. हे जे जाता पळय differences, you know, why how do we get out of this? तुम्ही एक बरो विषय केलो की empower करा आमकां grassroots level empower करा, which is a very good thing. But how do we cut that thing out? Yeah, it's a very interesting question you have asked me. For this, I have to go back to the second speaker. And I, being a panchayat member, if you go to see, it is what is supreme in for us here is the constitution of this country. And as per the constitution of this country, it is the village of this country that has to be empowered. And that was the dream of Mahatma Gandhi also. And as per that, the 73rd amendment, it's been repeated once here, had been formulated. 74th, of course, is for the municipality, 73rd amendment. And as per that, the 11th schedule was formulated. And as per the 11th schedule, electricity, roads, education, then of course, animal husbandry, forestry, all these come under that. And for all that, the funds has to come. And if I go a little further, our Sarpanch from Rashol said that Article 243G, I am going to Article 243G H and I, where the share of the state has to come to the villages. Similarly, Article 270, I'll go a little further, the share of the center comes to the state as Article 270. So the share of the center is coming to the state, but the share from the state is not coming to the villages. And our Punch from Kurtori Santan had said that we should have the district planning committee. Now, if you go to see all this, Zilla Panchayat also is there. Now, if you go to see this, everything has to be done by the Panchayat. The funds have to be coming to the Panchayat. The departments are supposed to assist the Panchayat. Here what happens, we have found that the government, the state government, maybe not only Goa, the other state government does not want to give the power to the villages. They want to keep a control of the whole thing. They want to keep the control over the departments, and this is where the whole problem lies. If this is decentralized and goes back, many would not be aware, we have now the 14th Finance Commission from the center, but every state also has to have the State Finance Commission, and the second Finance Commission, which had given the recommendation in spite of some of the panchayats going to the High Court, has not yet been implemented, and it is now time for the third Finance Commission, which has not even been commissioned to study into it. Yeah. So what has happened is, if you go to see, the system is there, but implementation is not there. And if this happens, then the departments are supposed to assist the panchayats, not directly to the ministries. I think what happens is there is a less amount of political will to do anything like this, because you don't want to empower the grassroots level. And I agree with and what you said. that's how the system should work. Yeah. I agree with what you said as lack of power, political will. That is the hindrance. Like they want us to be dependent on them. Just to add to my this point is, I believe if we propose a work, if you go to the PWD, we need the concerned MLAs priority on the letter. So you see how the whole system has been controlled, and it is not as per the constitution. Law and order because of government faulty policies. Law and order हाले दवरला पुलीस दवरताय काम बरें कोत्ताय फोन येता MLAला मिनिस्टराला कोणाला फोन येता तांकां सोडटाय दुसरें मामलादारां केस जाताय सो एवरी टायम हेज ड्युट्या त्या ड्युट्या पोस्टपोन जाताय दुसरे डायरेक्टर पंचायतां केस चलताय सगळे ते आमी मागला गव्हर्मेंटाचे दुसरे पॅरलल बॉडीज केले गव्हर्मेंटान जे RDA बाड्डे केला ते पंचायतां दिवपाचे
ते कंट्रोल धरले. दुसरे ब्लॉक कमिटी मुगेले कोण मंडल पंचायत म्हणटाय आनी कितें म्हणटाय तितल्यान कंट्रोल करताय. जे ग्रासरूट आहा तेणें सांगलें दिल जाल्यार हें लॉ एंड ऑर्डर देखून सॉल्व जातलें सगळें. एक इंटरेस्टिंग बरो हें जालो मास्टर प्लॅन एक आसचो विजन आसचो जो एक्रॉस 5 वर्सां खातीर न्ही की 10 वर्सां खातीर जो लॉंग टर्म आसचो. आनी म्हाका दिसता सगळ्यांनी मोर इम्पॉर्टंटली आय थिंक वी शूड बी अवेर. आमी मातशें अनइझीनेस दाखोवपाक जाय जाल्यार आमी पयलीं अकाउंटेबल आमकां स्वताक धरीत जाल्यार फुडल्या मनशाक आमी धरूं शकता. आमच्या आमदाराक किंवा कोणाकूय मागीर तो सरपंच जावं किंवा पंच जावं कोणूय पॉलिटिकल पार्टीचो जावं. तुमी सगळे हांगासर आयले आनी बऱ्यापैकी विशय मांडले आनी तुमी आमचो एक प्रुडंटाचो ह्या मतदारसंघा खातीर एक मॅनिफेस्टो तयार करपाक तुमी आमकां मदत केली त्या खातीर देव बरें करूं. परत आमी मेळुया आनी एक अशा वेगळ्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी मतदारसंघान. तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट. पण वचच्या पयलीं एकूच म्हणपाक सोदता की आतां आसा एकच विश्वास. येता त्या 2017च्या निवडणुकीन करुया एक नवो ध्यास. करूंक लावया आमी आमच्या भावी आमदाराक मतदारसंघाची सेवा आनी फुडची 5 वर्सां जावया आमी सगळे मतदार राजा. देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट आनी पळयत रावात मतदार राजा.